नमस्कार. गोयच्या गावांतल्यो वेंचीक खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दिवचले म्हालांतल्या एका खाजगी कॉलेजी भायर सांपडल्यो नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो संशयास्पद दुचाक्यो. कॉलेजीचे कागाळी उपरांत दिवचल पुलिशेची कारवाय. कळंगूटच्यो बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो उडयतले काडून म्हणटा थळावो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा. कुडचड्यार हाडू नाकात सोनसोड्यावेलो कोयर. कुडचडेच्या लोकांची मागणी. प्रकल्प अधिकाऱ्यांक घातलो घेराव. पुलिशेन सावड्ड्या राबयली नितळसाण मोहीम. श्रमदान उपक्रमा खाला कोयर उखलून केली जागृताय. मध्य प्रदेशाच्या पर्यटकांक जिवाचो गोवा पडलो मारक. सोऱ्याच्या गुळेन पर्यटकान लायटीच्या खांब्यार मोकली कार. शापोरा न्हंयतलो गाळ काडपाच्या कामाक बेगीनूच जातली सुरवात, सांगता आमदार डिलायला लोबो. आता खबरो विस्तारांत. दिवचल म्हालांतल्या एका खाजगी कॉलेजी भायर नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो दुचाकी शेनवारा दिवचल पुलिशेन ताब्यात घेतल्यो. कॉलेजीन पुलिशेन कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय केली. अजापाची गजाल म्हळ्यार गाडयांच्या डिक्क्यांनी नंबर प्लेटी मेळ्ळ्यात. पळोवया खासा रिपोर्ट. सद्याक शिक्षणीक संस्थांनी घडपी लिंगीक अत्याचाराच्यो केशी गोंयांत खूपच वाडल्यात. शिक्षणीक सुवाती भुरग्यां खातीर कितल्यो सुरक्षीत आसा हाचेर आतां वेगवेगळी चर्चा सुरू जाल्या. दिवचले कांय दिसा फाटीं शांतादुर्गा हायर सेकंडरीत जाल्ले पेपर स्प्रे प्रकरण गोंयभर गाजिल्ले. आतां दिवचल म्हालांतच एका खाजगी कॉलेजी भायर संशयास्पद दुचाकी सापडल्यात. कॉलेजीच्या मुखेल्याक महाविद्यालया भायर नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो दुचाकी नजरेक आयल्यो. सादूर जाल्ले कॉलेजीन ही बाब रोखडीच दिवचल पुलिसांचे नजरेक हाडून दिली. पुलिसांनी कॉलेजी भायर आशिल्ल्यो दुचाकी तपासल्यो. नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो संशयास्पद दुचाकी पुलिसांनी उखलून पुलीस स्टेशनार व्हेल्यो. धक्कोदायक बाब म्हळ्यार एके दुचाकीचे डिकेत वेगवेगळ्यो नंबर प्लेटी पुलिसांक मेळ्ळ्यो. ह्यो डिकीत मेळिल्ल्यो नंबर प्लेटी महाराष्ट्र आनी कर्नाटक पासिंग आसात. हे विशींचो फुडलो तपास दिवचल पुलीस करतात. गाडयो पळयल्यो त्यो भुरग्यांच्यो काय आउटसायडरांच्यो काय कळना. सकाळी त्यो पार्क केल्ल्यो वयता आनी हांगासर हो जो रोड आसा पळय न्हू, हो रोड ह्या वाठारांतल्या लोकांचो रोड तो पब्लीक रोड तो, आनी हांगासर ऑब्स्ट्रक्शन जाता. आमचे ते वॉचमॅन आसा पळय ते हांगासर तांकां अलाव करिना जाल्यार ते तेंच्या बरोबर झगडटा. तेन्ना हांवें पुलिशेक इन्फॉर्म केलें की हांगासर विदावट नंबर प्लेट थोड्यो मोटरसायकली आसा, स्कुटरी आसा आनी वी डोंट नो त्यो आमच्या भुरग्यांच्यो आउटसायडरांच्यो. फाल्यां सकाळीं देर कॅन बी लॉ एंड ऑर्डर इशू. सो त्या खातीर हांवें पुलिशेक इन्फॉर्म केलें की तुमी ये आनी हांगासर ह्यो तेंच्यो ज्यो विदावट नंबर प्लेट आसा त्यो मोटरसायकली घेवन वचात. आनी हांवें तांकां अशें रिक्वेस्ट केला की सकाळीं मातशें हांगासर तुमची गस्त अशी दवरा, कारण भुरगे विदावट हेल्मेट हांगासर येतात, विदावट लायसन्स येतात. आनी फाल्यां सकाळीं सपोज जर कितें प्रॉब्लम जालो, ह्या भुरग्याकूच कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार फाल्यां इट इज अ इशू ऑफ द इन्स्टिट्यूशन, द नेम ऑफ द इन्स्टिट्यूशन. सो त्या खातीर आज हांगासर पुलीस येयले आनी तेंच्यांनी थोड्यो ज्यो विदावट नंबर प्लेट आसल्यो त्यो मोटरसायकली घेवन गेले ते, आनी थोड्या मोटरसायकलींक तेंच्यांनी लॉक घालून दवरले. दिवचल तालुक्यातले एक कॉलेजीच्या वाठारांतल्यान पुलिसेन कांय दुचाकी जप्त केल्या. हे विशींची माहिती अशी की कॉलेजीच्या कंपाऊंडा भायर पार्क केल्ल्या दुचाकी मदीं कांय दुचाकींक नंबर प्लेट ना अशें कॉलेजीच्या प्राचार्यांक दिसून आयलें. प्राचार्यान ताकतिकेन दिवचल पुलिशेक कळयलें. पुलिशेन कॉलेजी कडेन वचून नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो कांय दुचाकी ताब्यात घेतल्यो जाल्यार कांय दुचाकींक लॉक मारले. ह्यो दुचाकी कोणाच्यो ते अजून कळूंक ना, पूण कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावपाक जायना म्हूण प्राचार्यान पुलिशेक कळोवन ही कारवाय करपाक लायली.
गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. कळंगूटच्या बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यो फुडल्या 2 म्हयन्यांत काडून उडयतलो म्हूण सरपंच जोसेफ सिक्वेराचो दावो. खोबरावाडो, आगरवाडो आनी परबावाडो ह्या 3 वाठारांतल्या झोपड्यां विशीं तो उलयतालो. राजकीय फुडाऱ्यांचो आशिर्वाद आसूं वा तांणी दिल्ली मेकळीक आसूं, आमी कितेंच खपोवन घेवचे नात. कळंगूटच्यो बेकायदेशीर झोपड्यो फुडल्या 2 म्हयन्यांत काडून उडयतले इतलें मात खरें, सरपंच जोसेफ सांगता. For removal of that under section 66 and 100, right? आणि 7 दीस काबार जाता. ते 7 दीस काबार जातच आमचो प्रोसेस चालू जातलो. बिकॉज सी वचोन बेश्टेत डिमोलिशन करूंक जायना, प्रोसेस आसता तो सगळ्याक. सो तो प्रोसेस आमी चालू दवरला. वी आर 100%. तूं आनी एका म्हयन्यान और 2 म्हयन्यांनी तूं पळयतलें कालांगूट वील बी दॅट बस्ती फ्री म्हणून आसतले. आमी जे ते हांगासर जाल्ले कितें कागारवाडे, रायट. हांव आतांच ते बायले लागीं उलयतालो आनी ती एक नोटीस धाडली हांवें. ती म्हाका वाटेक मेळ्ळी, बाबा म्हाका नोटीस कित्याक धाडल्या काय म्हणून. हांवें म्हणलें माय म्हणलें पळय अशें कांय करनाका, हांव तुमचेर कोंत्र न्हू, पूण ह्या लोकांक सॅनिटेशन गार्बेज हे कितें पळयलां तें आमी त्या दिसा म्हाकाच म्हाजी लॉस दिसली कालांगुटान रावप. सो तेणेन कितें सांगलां, आपण 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो दी, आपूण काडटा. बट इन द मीन टायम पंचायत जे कितें पावर्स आसा ते आमी एक्सरसायज करतले. डोंट वॉन्ट देम ना. यू सी विदिन द नेक्स्ट 1 or 2 months everything will be out from Kalangut. All the 3 buses which are there. What I have seen is that at Khobravado, at Agarado and at Purvado, तिगांयचे ना. And I am watching this because I'll say we are all the panchayat members are ready for this thing. ना धड नितळसाण ना कोयराचे व्यवस्थापन. सिलेंडर ब्लास्ट जाल्लो तेन्ना हो सगळो प्रकार पळोवन सरपंच आशिल्ल्याची आपल्याकूच लज दिसली. हे आनी खपोवन घेवचो ना. जांकां कोणाक ते लोक जाय तांणी घरां बांदून दिवची, पूण बस्त्यो आपल्या कळंगुटे नाका अशें जोसेफ म्हणटा. कायदो म्हणजे कहो आसलो की म्हाका लायट जाय. आतां हितून अंडर हेल्थ एक्ट ते लायट हाडटा, अंडर इन्फ्लुएन्स लायट हाडटा, हे सगळे हाडटा. पूण हांव तुका सांगता आमचे पंचायतींसान आमी NOC दिवंक ना तांकां फॉर द हेल्थ म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक. पूण आतां आमी इतलें केलां की खोबरावाडो जे म्हणटा कितें आपूण व्हडले कार्यकर्ते वचून आहा एक पाटयेचेर तेणींनी दिल्लें आसा. म्हाका लॉस दिसता सांगपाक. तेणींनी हे झोपडपट्टी दिल्या. आनी तांकां कितें सांगलें, तुमी म्हणलें बरी घरां बांदात बरें आनी तुमी भाड्याक दियात. हे कितें नाका जाल्लें, सॅनिटेशन ना, गार्बेज फ्री आनी वयल्यान बोबू मारपाक फुडें. झोपडपट्ट्यो राजकारण्यांची वोट बँक वचत थंय बिगर गोमंतक्यांची ह्या झोपडपट्ट्यांनी वसणूक करून राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या मतांची स्थापणूक केल्या. जोसेफाचे राजकारण पंचायत पावंड्या वयले. जोसेफाचे हे धोरण थळावो आमदार मायकल लोबोक परवडतले काय हो मोठो प्रश्न. काय आतां हाचे वयल्यान जोसेफ मायकलाचे गॅर पेट्टा ते पळोवचे पडटले. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोनसड्यावेलो कोयर कुडचडे कोयरावेलो प्रकल्पांत हाडपाक कुडचडेच्या लोकांचो खर विरोध. नगरसेवक बाळकृष्ण होडरकारा सयत थळाव्या फुडाऱ्यांनी शेनवारा सकाळी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालो. कोयरावेल्यान आतां कोफुसांव. कुडचड्यार आमकां गार्बेज हब करपाचें ना म्हणून सांगीत कुडचडकारांचो सोनसड्यावेले कोयराक विरोध. सोनसड्यावेलो 20 टन मॅट्रिक कोयर कुडचडेच्या कोयरावेलो प्रकल्पांत हाडपाचो उच्च न्यायालयान आदेश दिला. मात थळाव्यांनी शेनवारा सोनसड्यावेलो कोयर कुडचड्यान नाकाच म्हणून खर भुमिका घेत अधिकाऱ्यांक घेराव घालो. कुडचडे कोयरावेलो प्रकल्पांत खंय फक्त कुडचडे, सावड्डे, सांगे आनी धारबांदोड्या वाठारांतल्या कोयराचोच विलो लावप जातलो अशें थारिल्लें आसा. म्हजो मतदारसंघ न्ही, म्हजो मतदारसंघ कुडचडे आसत, पूण कुडचडे म्हणटा तो आमचो मतदारसंघ, लोकांचो मतदारसंघ. कुडचड्यार कितें समज जाता जाल्यार कुडचडकारांक पयलीं कळपाक जाय. गार्बेज प्लांटार आतां हो 9.5 कोटीचो सिमेंट रोड जाला, पूण हॉस्पिटलान जर तर वतलो पेशंट हालत वता, गडबडत वता आनी त्रास जायत वता. थंय हॉटमिक्स जायना आनी थंय तो सिमेंट रोडूय जायना. गार्बेज प्लांटाक इतलें इम्पॉर्टन्स कित्याक दिलां? जाय गार्बेज प्लांट जायच,
कोण सांगपाक म्हाका गार्बेज प्लांट बेस्ट आसा. हांवें ताका सांगलें वा इतलो बरो दिसता म्हण आमकां घरा कडेन हाडपाक शकना. गार्बेज प्लांट हो इतलो बरो आसा हो मेट्रो सिटीन जाय. हो आमचे असले बारीक सुंदरशा शहरां भितर बारीक शहरां भितर इतलो व्हडलो गार्बेज प्लांट नाका. कॅल्क्युलेशन जर तर तुमचें चुकलां जाल्यार आतां मुखार तुमी कॅल्क्युलेशन कशें सुदारतले. भायली गार्बेज हांगा हाडून लोकांक जे प्रॉमिस केल्लें 4 तालुक्याची गार्बेज येतली. कुडचडे, सांगे, केपें आनी धारबांदोडा हे 4 तालुक्याची गार्बेज येतली म्हणून सांगिल्ले. 4 तालुक्याची गार्बेज ताणें सांगला त्या प्रमाणे आज 20 ते 25 टन येता. 75 टन मिनिमम आमी शॉर्ट आसा. ही शॉर्टेज आमी कशी भरून काडटले. हाका आमी आयते पयशे दितले. ताणें सांगला तशें प्रतिभान कॉन्ट्रॅक्टराक आमी आयते पयशे दितले काय भायल्यान गार्बेज हाडून आमी हांगा ट्रीट करतले, अनऑफिशियली हाडून ट्रीट करतले आनी ऑफिशियली दाखयताना 20 दाखयतले. हो एक आज प्रश्न आसा. ह्या प्रश्नाचें उत्तर कोण दिवपाक शकता ताणें आमकां दिवप. कारण हो प्लांट घालता आसतना कितें म्हणून तुमी तयारी केल्ली, 100 टन कशें जातले, खंयच्यान जातले, हे स्वता गार्बेज कलेक्ट करता आसतना आमी कोणाक ब्लेम करपाक सोदना, पण स्वता जेन्ना गार्बेज कलेक्ट करता तेन्ना तुका इक्वेशन खबर आसपाक आशिल्लें इतलें जाता. आय कॅन अंडरस्टँड 10-20 टन हांगा थंय वयर सकयल जाता. आय कॅन अंडरस्टँड. तेन्ना 70-80 टनाचो डिफरन्स जाता. दॅट मिन्स देर इज समथींग फिशी. समथींग इज ऑलरेडी प्लॅन्ड की बाबा भायल्यान गार्बेज आमी हळू कोर्टा थ्रू हाडया, कोर्टा कडल्यान ऑर्डर आयले म्हणून दाखोवन आमी हाडया आनी लोकांक पॅक करया. हाचे पयलीं आमकां सांगलें गार्बेज प्लांट जर तर कुडचड्यार आयलो, कुडचडेकारा कडेन सेग्रिगेशन म्हणटा आसपाना, पण आज म्हणटा हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या म्हणून सेग्रिगेशन आसा. आमकां सांगिल्लें की गार्बेज प्लांट कुडचड्यार आयलो जाल्यार कुडचडेकारांक 1 रुपया पासून गार्बेज टॅक्स चार्ज जावचो ना. पयलीं 1 रुपया चार्ज केलो, हळू 2 रुपया चार्ज केले. आतां कोणाक कितले पडटा, कोण एक एकटो एक घुसपुसून गार्बेज दिना तो 1,500-2,000 हजार फारीक करता. कोण सामकी बेरालांनी गार्बेज दिता तो 500 रुपया फारीक करता. तातूंत बॅलन्स ना. पूण ह्यो जे आमकां प्रॉमिसीस केल्ली ती प्रॉमिसीस एकूय फुलफील जावना. आनी जेन्ना 1 रुपया केल्लो तो 2 रुपया केले, गव्हर्मेंटान केले म्हणटा. सेग्रिगेशन नाशिल्ले ते सेग्रिगेशन करपा पडले, कोर्टाची ऑर्डर म्हणटा. जाल्यार आज हे परतून 20-25 टनाची गार्बेज 100 टन जावपाक कोर्टान ऑर्डर दिल्या म्हणून हो आमचे गार्बेज हाडून भायली गार्बेज हाडून आमच्या माथ्यार मारपाना कित्या वेल्यान. जेन्ना कोर्टान एक 15-20 दीस पयलीं सांगिल्लें की ऑपरेशनल प्लांट ऑपरेशनल जावना, इनॉग्रेशन जावना जाल्यार तुमी इनॉग्रेशनाक कित्याक रावतात, तुमी शिफ्ट करात. तेन्ना आमची तयारी आसपाक जाय आशिल्ली. तेन्ना आमकां समजुपाक जाय आशिल्लें की कोर्ट खंयच्या डायरेक्शनान वता. तेन्ना आमची तयारी आसपाक जाय आशिल्ली इंटरव्हेन्शन घालपाक. तुमी इंटरव्हेन्शन घालतले की बाबा अशें हे सारकें ना. आमी हांकां प्रॉमीस केल्लें जी पब्लीक मिटींग घेतिल्ली, पब्लीक मिटींगेचे मिनिट्स आसा, आमची म्युनिसिपालिटीची मिनिट्स आसा, हे सगळे मिनिट्स घेवन पयलीं दाखोवपाक आशिल्ले कोर्टाक. पण आमच्या वतीन, लोकांच्या वतीन कोणेच थंय प्रेझेंट करुना अशें तरी पयल्यार तरी दिसता. काकोडा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाच्या भायर आनी आयज हांगा जे कुडचडे काकोडा जे स्थानीक आसा तेणी खंय तरी हे गेटीचे भायर येवन दाप विचारपाची प्रयत्न केलो. आनी मुख्य कारण दाप विचारपाचें म्हळ्यार जे हायकोर्टान डिसिजन दिल्लें की सोनसड्या वयलो जो कचरो आसा तो पर डे 20 मेट्रीक टन हे कुडचड्या काकोडा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे हाडून घालपाचो. ते खंय तरी हे डिसिजनाचेर ते संतापले आनी खंय तरी हांगा येवन गेटी कडेन येवन तेणी आयज जे प्रशासन आसा हे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे तांकां खंय जाप विचारपाचो प्रयत्न केलो. तशेंच ह्या वेळार हांगचे केपेचे मामलेदार, तशेंच PI, तशेंच बाकीचे प्रशासनाचे लोक हांगा आसलेले. पोलीस बंदोबस्ती ह्या ठिकाणाक केल्लो गेल्लो. तशेंच हे स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा की ऑलरेडी आमी पयलीं जेन्ना हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जेन्ना घालपाचो आसलो तो खंय तरी आमी सांगलेलें की हांगा फक्त 4 जाग्या वयलो गार्बेज हाडपाची, पूण हांगा खंय तरी आतां भायलोय बी गार्बेज हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा. आनी तसोच हांगा लिपोवन खंय तरी भायलो म्हापशा ते सायडीचोय गार्बेज हाडटा असो संशय तेणी निर्माण केल्लो आसा. प्लस तेणी म्हणलां की हो जो 10 टन ते 15 टन हांगा ऑलरेडी जाता आनी खंय तरी हो कुडचडकारांक कांय फायदो ना हे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो. पूण आनी जेन्ना हो 20 टन पर डे येतलो तेन्ना खंय तरी हांगा एक गार्बेज हब जातली. त्या कारणान हांगचे जे लोक आसा, स्थानीक आसा ते रावतात हांगा सरावंडींग, तांकां खंय तरी त्रास जातलो आनी हो एक कुडचडे एक गार्बेज हब जातलो. ते खातीर कोर्टान जे डिसिजन घेतलें मिस गायड करून घेतलां अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी हे कोर्टान जे स्थानीक आसा तेंची इनवॉल्वमेंट घेवन, तेंचें मत घेवन खंय तरी डिसिजन करचें आनी हो गार्बेज जो येवपाचो खंय तरी थांबयचो अशें स्थानिकाचें मत आसा. गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर.
श्रमदान या उपक्रमाखाला कुडचडच्या खासा पोलीस पंगडान सावड्डेच्या बागवाडा वाठारांत नितळसाण मोहीम राबयली। पंचायतीन दखल घेवन वलो आनी सुको कोयर हो वेगवेगळो उडोवचो अशी तळाव्या मदीं जागृताय निर्माण करपाक जाय अशें आवाहन कुडचडचो पुलीस निरीक्षक वैभव नायकान केलें। कोयराची समस्या ही केन्नाच सोंपची ना, देखून दर एकल्यान नितळसाण राखपाची गरज आसा, म्हणून ही नितळसाणीची मोहीम राबयल्या अशी माहिती सावड्डेची पंच सदस्य सिद्धी पाऊसकारान दिल्या। गोवा पुलीस डिपार्टमेंटान शेनवार दिसा आमी एक श्रमदान म्हण करता आनी सद्दां पुलीस स्टेशनाचे त्या शेनवारा आमी पुलीस स्टेशन नितळ करता आनी पुलीस स्टेशनाचे सरावंडींग नितळ करता। ह्या फावटी एक विचार आयलो की आमचे सावड्डे वारो सावड्डे गांवांत थंयसरूय आमी हे इनिशिएटीव चालू करपा जाय आनी त्या खातीर आमी पंचायत मेंबरांक आमी रिक्वेस्ट केली तर तेंच्यांनी आमकां तितून सपोर्ट केलो। हांव रिक्वेस्ट करता की पंचायत मेंबरांक की तेंच्यांनी तेंच्या जितले गांवांत जितल्यो हावज वायफ ज्यो आहात तेंकां एक ट्रेनींग दिवची की ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट हो कसो सेग्रिगेट करचो आनी त्या प्रमाणे मागीर तो खंयसर व्हरोन उडोवपाचो ही ट्रेनींग तेंच्यांनी दिवची। हें अत्यंत गरजेचें आहा। गांव जर निवळ रावलो जाल्यार त्या गांवाचो कल्चर कितें तो बाकीचे भायले लोक येतात तांकां कळटा। सो हेच्या खातीर हें खरेंच गरजेचें आनी आमच्या फुडच्या पिडयेक हें व्हेरी इम्पॉर्टंट। सो हे कल्चर मेंटेन करता रिक्वेस्ट करता ही मेसेज सगळ्यांक पावची। आयज आमी हांगा PI आमचो कुडचडे PI तेंची टीम आनी आमची सावड्डे पंचायत मेळून आमी हांगा क्लिनिनेस ड्रायव्ह ऑर्गनायज केल्लो। आमी पळयता आतां गार्बेज इश्यू हो व्हडलो जालेलो आसा आनी समवेर क्लिनलीनेस इज अ मस्ट। प्रत्येकान आपल्याली क्लीन दवरपाचें आमच्या वाठार ही सगळी प्रत्येकाची जबाबदारी आसा आनी पूण आयज आमी हांगा सावड्डे बागवाडा आमचो जो गार्डन आसा त्या गार्डन एक क्लिनलीनेस ड्रायव्ह ऑर्गनायज केल्लो आनी फुडें आमी सावड्डे पंचायती थ्रू गार्बेज कलेक्शन अनदर नेक्स्ट वीक ऑन वील स्टार्ट प्रोबेबली टेंटेटिवली। सो आमी तेय स्टार्ट करतली। सो आमचो फर्स्ट स्टेप इज जे खंय आमकां चड कचरो किंवा गार्बेज दिसता सो वी हॅव इन असोसिएशन विथ द PI आनी ताची टीम वी हॅव डन अ क्लिनलीनेस ड्रायव्ह टुडे इन बागवाडा। मध्य प्रदेशाच्या एका सोरो पिल्ल्या पर्यटकान बलेनो कार थेट लायटीच्या खांब्यार व्हरून मोखली। हो अपघात मार्ना शिवोली वाठारांत घडला। जिवाचो गोवा करीत सोरो पिवन भौशीक सुविधा मोडून उडोवपाचो गुन्यांव ह्या पर्यटकाचेर नोंद जाला। मजगतीं अशे पर्यटक गोंयांत नाकाच म्हणीत थळाव्या लोकांनी खर तिडक उक्तायल्या। शापोरा न्हंयतलो गाळ काडपाक तशेंच जेट्टीचे नूतनीकरण करपाचें काम कांय दिसा भितरूच सुरू जातलें अशी माहिती शिवोलची आमदार डिलायला लोबो हिणें दिल्या। बंदर कप्तान खातें तशेंच गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी शापोरा जेट्टीची पळोवणी केली। हें काम कांय दिसांनी सुरू करतले अशी माहिती ह्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या। आयज आमी हांगा शापोरा जेटीचेर आमचे मदें आमचे ऑल द ऑफिशियल्स GSIDCचे ऑफिशियल्स दे कम टू इन्स्पेक्ट रिगार्डिंग द ड्रेजिंग ऑफ दीस प्लेस। आमचे मदें आमचो वॉर्ड मेंबर आय रियली थँक ऑफिशियल्स ऑफ कॅप्टन ऑफ पोस्ट एज वेल एज GSIDC हे आमचे जेटी करतले आणि कॅप्टन ऑफ पोस्ट will take up the work of dredging. This is their first inspection. Thereafter they will be doing the survey. And my only request to you all, please follow up the work fast because आमचे हे सगळे बोट ओनर्स, ट्रॉलर ओनर्स हांगा फिशिंग एक्टिविटी सारखी इट गेट्स बॅडली एफेक्टेड बिकॉज सांगला त्या प्रमाणे आयजूच आनी एक व्हडे बुडले पळय बेग्याच्या बेग्यान तुम्ही मातशें एस्टिमेट करता एंड आय गिव इट द फायल टू मी आय विल फॉलो। कामाक्षी उड्डापोराव हिच्या खून प्रकरणात दुबावित प्रकाश उर्फ फकीर चुंचवाड आणि निरुपडी कडकात हांकां म्हापशेच्या जिल्हो सत्र न्यायालयान 10 दिसांची पुलीस कस्टडी धाडल्या।
सगळ्या गोंयकारांच्या आंगार काटो हाडपी कामाक्षी उड्डापुनाव खून प्रकरणात दुबावीत प्रकाश उर्फ फकीर चिंचवाड आणि निरोपडी कडकात हांकां शेनवारा म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयात 10 दिसांची पुलीस कस्टडी सुनयल्या. कामाक्षी उड्डापनाव हे 30 वर्साच्या परवरच्या चलयेचो बॉयफ्रेंड प्रकाश उर्फ फकीर हाणें तिचो पयलीं खून करून उपरांत ताका आंबोली घाटात व्हरून उडयलें. प्रकाश हाणें आपले टिंटेट कारीन कामाक्षीची कूड घालून 3 चेकपोस्ट पार करून हे कृत्य केलें. कामाक्षीची आवय ही मानसीक रुग्ण आसा जाल्यार कामाक्षीच्या फाटल्यान आनीक 3 भयणी आसात. तांचें घर कामाक्षी जें कितें जोडटाले ताचेरूच चलतालें. प्रकाश म्हणटा ताचे आनी कामाक्षीचे पटनाशिल्लें. ज्या दिसा हो खून जालो त्या दिसा कामाक्षीन म्हापशा पुलीस स्टेशनार प्रकाश आपणाक सतयता म्हणून कागाळ केल्ली. मात पुलिसांनी प्रकाशाक समज आनी लेखी बरोवन घेवन तेका सोडिल्लो. थंयच्यान येवन प्रकाशान कामाक्षीचो खून केलो आनी ताची कूड व्हरून आंबोलीत उडयली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. चवथीचे फाटभुंयेर दिवचलच्या IDC वाठारांत घुमट वादन कार्यशाळा चालू आसा. दिवचल पालिका आनी श्री कुडणेश्वर देवस्थान हांच्या आदारान कला आनी संस्कृती खात्यान ही कार्यशाळा आयोजीत केल्या. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकी हे कार्यशाळेचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती खात्याचे उपसंचालक अशोक परब, नगरसेवक गुंजन कोरगांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. जाल्यार एक बरें मनोरंजन सुद्धा आसा. जाल्यार खूब फावटी कितें आसा, गणपती घरांत बसला, आमी भायर वस्त्रार बसून मोबायल आमचो चालूच आसता. त्यापेक्षा त्या गणपती महाराजाची बसोन एक जर बरें भजन केलें, तुमच्या मनात बरें एंटरटेनमेंट जातलें, घरान एक वातावरण क्रिएट जातलें. आनी हे सगळें कित्याक करा तर एक तुका एक आमी कित्याक करता, एक पीस ऑफ मायंड मेळटा, स्पिरिच्युअल उरता. ते तुका सबंदीस मोबायल बसून कळटा. सो तुमच्या कावन्सिलर तुमच्या भुरग्यां खातीर मुद्दाम मी केला. तुम्ही सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचे. खूप बरी गोष्ट आसा. फाल्यां तुम्ही बाकीच्या तुमच्या क्लासमेटाक हाडात. तुमकां आनीकय कितें जर मदत जाय जाल्यार आमचो कावन्सिलर सदांच एक्टिव्ह आसता मदत करपाक, केन्ना फाटीं नासता. आनी तो बारीक बारीक गोश्टी सुद्दां आपूण घेवन पळयता. म्हाका एकूच वतो सांगून दिसता, केन्ना सरकाराचो जेन्ना प्रोग्राम आसता तेन्ना आमदाराक ऑटोमॅटिकली इन्फॉर्मेशन आसता. जाल्यार खूब कडेन कशें आसता, देवस्थानान आमदार कित्याक, आमदाराक हेच्या देवस्थानात इंटरफेअर करपाची गरज ना, हेच्या कम्युनिटीत इंटरफेअर करपाची गरज ना. आमदाराक तेचे इतके काम असता, म्युनिसिपालिटी आणि पंचायत असता, तेका आनी लक्ष घालपाची गरज असता. पण जेन्ना सरकार कितें प्रोग्राम प्रमोट करता तेन्ना फाल्यां 5 रुपया कितें सरकारचे ऑफर जाता, त्या वॉर्डांतलो कावन्सिलर किंवा तो पंच किंवा तो आमदार हो ऑटोमॅटिकली थिसर आसता. हे सगळ्यांनी जाणून घेवपाचें, सगळ्यांनी रूल कळपाक जाय. सत्तरी ही कलाकारांची खाण. ह्या मालान कितलेशेच कलाकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आपली कला सादर करतात. सत्तरी मालांतल्या कोपाड्डा वाठारांतलो प्रवीण गांवकार हाणें आपल्या काका कडल्यान गणपतीच्यो मुर्ती तयार करपाची कला आत्मसात करून आपली वेगळी ओळख तयार केल्या. पळयात हो खासा रिपोर्ट. कोपाड्ड्या सत्तरीचो हो प्रवीण गांवकर फाटली 8 वर्सां गणपतीच्यो मुर्ती तयार करता. ल्हानपणासावन ताका चित्रकला, रांगोळी आनी मुर्ती रंगोवपाची खूब आवड आशिल्ली. देखून ताणें आपल्या काका कडल्यान गणपतीच्यो मुर्ती तयार करपाची कला आत्मसात करून घेतली. गोंयांत चिकण मातयेचो उणाव आसा. गिरायक हलक्या मुर्तीची मागणी करता. ताका लागून कोल्हापूर, सांगली वाठारांतल्यान गणपतीच्यो मुर्त्यो हाडून त्यो रंगोवपाक लागलो. भायल्यो हाडिल्ल्या मुर्त्यांक रंगकाम करपाक 5 वरां लागता, अशें प्रवीण गांवकरान सांगलें. म्हजें नांव जावन हांव प्रवीण गांवकर आनी तसो तुमी पळयता ही गणपतीची शाळा आहा ती वाळपय आहा आफ्टर मस्जीद आमच्या आसा. आनी चडशे आमचे साडो मातयेचे गणपती
जवळजवळ एक 7-8 वर्सां पयलीं चालू केल्ली. 50 गणपतीन चालू जाल्ली. आयज शाळा जवळजवळ 200 दिसाचेर पावलेली आहा म्हाजी शाळेन गणपती बरोबर आमी जे लोकांक कस्टमायज सपोज डायमंड वर्क जाय जाल्यार ते बी आमी करून दिता तांकां कोणाक जाय तशें. आनी तशें बारीक गणपतीचें साहित्य म्हणजे डायमंड वर्क, मकर हे चवथीचे रिलेटेड सगळे आयटम्स आमी हांगा दवरता. शाळा चालू करता म्हणजे तुमी तिखट मातीचे गणपती आतां बरोबर कोणाक मेळना. खुबशा लोकांक आतां हेच गणपती आवडटा म्हणून आमी 7 वर्सां पयलीं चालू केली. आतां तशें करता करता 220 ते 250 पर्यंत गणपती पावले आमच्या आनी शाळा आमची जावन आसा वाळपय आनी शाळेचें नांव आहा ओम साई आर्ट्स. सपना सावंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. खोले वाठारांत ट्रक चालकाचो ताबो सुटिल्ल्यान स्वयं अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक शेनवारा फांतोडेर घडली. ट्रक चालकाचो ताबो सुटिल्ल्यान एका घराचेर व्हरून ट्रक मोखलो. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना, पूण गाडयेचें मात बरेंच लुकसाण जालें. शुक्रारा दवर्ले रुमडामोळ हावसिंग बोर्डान रावपी सादिक बेल्लारी ह्या तरणाट्याच्या खून प्रकरणात पुलिसांनी दुबावीत कादर खानजाद आनी तौसिफ कदेमणी हांकां अटक केल्यात. आदल्या दुस्मानकायेचो बदलो घेवपाच्या हेतान हो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगा सोंपता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.